पयलें स्थान जेजूचेर मोन्नाचें फॉर्मोन मारता. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करुया? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. सोमोट सांबाळूंक आनी सोमोरतेन आसलेल्या कायद्यांक पाळो दिवंक हेच शिकोण विस्तारूंक म्हज्या बापाचें राज परगडटना हांव वावुरलों. म्हज्या बापाचें राज मोगाचें, नितेचें, स्वताचें. ह्या मुल्यांचेर बापाची सोमोर्त आदारलोली आसा. पूण नीत स्वताचो राखणदार कसो नेमलोलो पिलात स्वताक फुडो करूंक भियेलो आनी लोकांच्या सांगण्यांक बाराबासाक सोडूंक परवानगी दिली. देवाच्या राजाक आनी ताच्या मुल्यांक पाठिंबो दिवचें सोडून ताणें राग, हिंसा आनी खूण आदारलोल्यांक आनी ताच्या नोस्त्या कर्तबांक तेंको आनी सहकार दिलो. तुज्या हातांत दिलोली जबाबदारी पाळटना नीत स्वताचो राखणदार जावंक भियेनाकाय. पदवेदारांचे वजोणान नितेची तागडी जाय तशी हालयनाकाय. पूण संवसाराच्या मुल्यांक पाट करून हांवें परगटलोल्या बापाच्या राजाच्या मुल्यांक फुडो करून म्हजो नीज पाटलादार म्हूण दाखय. जेजू, मोगाच्या राज्याची मुल्यां म्हज्या जिवितान आपणावूंक आनी जियोंक हांव विसरतलों वावुरतलों. निटीचो स्वताचो रस्तो तांकूंक आनी ह्या रस्त्यान दुसऱ्यांकूय चलोवंक शिकोवंक म्हजो केरीत हुस्को जातलो. पिलाता भाशेन जुडटेचे आशेन ओ लोकाचे भिरांतीन न्हय पूण तुजे पोरी सुमोर्तीक विस्वाशी रावूंक म्हजो जीव लेगून दिवंक पडल्यार स्वता निटीचो राखणदार जावंक ह्या फुडें हांव पोट तिडकीन वावुरतलों. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. 4-5 जाणांनी कुस्साक खान मारूं येता. 4-5. Jesu, हांव काकूत मागता, दितलोय म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पातकांक कांटाळटा, आयच्यान ती सगळी सांगता. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक त्या तुज्या पवित्र वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. तो लांकडाचो कुरीस म्हाका नवी वोस्त न्हय. म्हज्या भुरग्यापणांतान म्हज्या बापायक असले साबार कुरीस करूंक हांव आदार दीत आयलोलों. पूण आतां तांतलो एक कुरीस म्हज्या खांदार घेवन तो कालवाराचो रस्तो चलूंक आनी ह्याच कुसाचेर म्हजो त्याग करूंक हीच जावन आसली म्हज्या बापाची कुशी जी हांव आतां शार्ती पावूंक वेतां. तुज्या पवित्र स्नाना दिसा तुवें तुजो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवंक तुजी कुशी दाखयल्याय. तर हो तुजो कुरीस वेंगोवंक लोजे नाकाय. तुज्या लग्ना दिसा ह्याच कुस्साक आनीक जबाबदारेचो भार तुजेर तुवें घेतलाय. तुजे गोरकांनीक मोगान विस्वाशीपणान आनी मानान लेखूंक आनी देवान तुका भुरग्यांचे देणे फावो केला तर ताका भावार्थान आनी क्रिस्ती शेगुणांनी वाडोवंक तुज्या गोरकाराचे आनी बापूयपणाचे कायदे पाडूंक विसरो नाकाय. तुजो कुरीस चुकोवन तुज्या गोरकान्नीचेर वो भुरग्यांचेर तापूंक
सोदिनाकाय पूण जापसालदारेन तुज्या कुर्साक वेंग मार आनी म्हजे फाटल्यान ये. जेजू, म्हज्या खांदार हांवें घेतलोलो खुरीस केन्ना केन्ना जोड लागता आनी त्या वेळार म्हजो खुरीस दुसऱ्याचेर थापोवंक हांव प्रयत्न करतां. असल्या वेळार तुवें व्हेल्ल्या खुर्साचेर नदर घालूंक आनी सदांकाल म्हज्या बेसाचे कायदे चुकयनासतना पाळूंक आनी म्हज्या कुटुंबा सोवें म्हज्या खांदार घेतलोलो जबाबदारीचो खुरीस मोगान आनी विस्वाशीपणान व्हरूंक हांव तुका भास दितां. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. Patka katin maka favor, usokotin sasnazon, kosht volvolejem konache, sodan soltia uciace. Je Jezus, au caclut macta, ditoloi mun patieta, sor moja patkan cantalta, ai chanti sogli santa. Je Jezus, au caclut macta, ditoloi mun patieta, sor moja patkan cantalta, ai chanti sogli santa. तिसरें स्थान जेजू पयले फावट दोनीर पडटा. पोन्निपात आमी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. ह्या संवसाराचो आनी तातूंत आसलेल्या सगळे सृश्टीचो दोनी म्हजो आनी तुमचो बाप. ह्या संवसारान आसा तें सगळें म्हजेच वरवीं आनी म्हजेच पासत रचलां. पूण म्हज्या कुर्साची वाट तांगतना कोणें म्हाका पळयलो तर म्हजी ओस्कोताय सगल्यांकूच दिश्टी पडटली आसली. जेस्ते मणी मोळ्यांत म्हजेर कांपेरो येवन रोगताचो घाम हांव उमेलो. म्हाका एका खांब्याक बांदून सोयतांचो मार घालो. म्हजेर तिपी उडयली. म्हज्या मस्तकार कांट्यांचो मुकूट घालो. म्हज्यो मोस्कऱ्यो केल्यो. हे सगळे मार फारान म्हजी कूड फापशी लोली. आनी आतां हो कुस्साचो भार म्हजे ओसोक कुडीचेर घेवन चलतना म्हाका घुंवळ कशी आयली आनी हांव कुर्सा सयत दोनीर पडलो. हांव स्वर्गा पृथ्वेचो दोनी जावनूय त्या वेळार हांवें जमनीची धूल खावची पडली. पूण हे सगळे संकोश्ट हांवें तुज्या मोगा पासत सोंसल्यात. तुज्या वावर धंद्यान नीत प्रमाणीकपणाचे नेम सांबाळ. तुज्या वावर धंद्यान कामदारांक फावो ती मुजरी दी. दुसऱ्यांक अदीक करून गोज्जे वतां सवें उदारपण दाखोवन तुजे सवें देवाचे बरेपणाची आनी उदारपणाची तुस्त कर. विकपा घेवपा नीत आनी माई मोग सांबाळून देवाचे नितीवंत मुनसुबेक कात्रेन उबो रावूंक तयार जाव.
जेजू तूं स्वर्गा पृथ्वेचो दोनी आनी देव जावनूय एका वेळार तुवेंच रोचलोले दोतोरीचेर तूं आपटलोय. आमच्या वाव धंद्यांत जेन्ना आमी फोटिंगपण आदारताव, दुसऱ्याचो ओनितीन फायदो घेताव, अप्रमाणीक वांटो सोडून दौलत कमायताव आनी पृथ्वेचे दोनी जाल्ले पोरी सृश्टीचो विद्वास कोत्ताव, तेन्ना तुका आमी परत परत जमनीचेर आपटिताव म्हूण आमच्या मनांत घाल आनी सदांकाल ह्या संवसारांत तुज्या सत नीत प्रमाणीकपणाचे विस्वाशी वावराडी कशे जिवंक आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. Patokaton havesate, sason sum devakele, sadlo sagat aspor vyaso, sotos deva kolyoso. Jesu, angkat makta, ditoloi, murpat kita, sormoja patkan kartarta. Ai Shanti Sogli Santa. Jesu, angkat makta, ditoloi, murpat kita, sormoja patkan kartarta. Ai Shanti Sogli Santa. चौथें स्थान जेजू आपले आवयक भेट्टा. पोनिपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त. देवाच्या पवित्र उत्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. म्हजी आवय म्हज्या जिवितांत म्हाका सदांच लागीं आसली. अदेक करून जेन्ना म्हाका तिच्या आजीरपणाची आनी आदाराची गरज पडली त्या प्रसंगांनी तिणें म्हाका सदांच सांगात दिलो. आनी आतां जेन्ना म्हज्या खुर्साची वाट हांव चलत आसलो तेन्ना तिणें म्हाका गरजेचो सांगात दिलो. त्या वेळार म्हाका उगडास जालो कितल्या मोगान आनी आपुरबायेन तिणें म्हाका ल्हान आसलेलो व्हड केलो. सगळ्या वस्तू परस देवाच्यो वाटो चलूंक तिणें म्हाका शिकयलो आनी देवाची कुशी पाडूंक तिणें म्हाका रस्तो दाखयलो. त्या कालवाराच्या रस्त्याचे देगेर आसतना दुसरी वस्त तिणें म्हाका शिकोवंक ना. बोगोर बापाची कुशी पाडूंक तिणें म्हाका आपलो धीर आनी सांगात दिलो. तुजी आवयपणाची आनी गोरकान्नीची जबाबदारी पाळटना तुजो घोराबो बऱ्या शेगुणांनी सोबीत कर. तुज्या गोरकाराक आनी तुज्या भुरग्यांक पुरतो वेळ दी. सांगाती मागणें करूंक, दोतोन शिकोवंक, देवाचें उतर वाचूंक तुजे जबाबदारेचो खेरीत वांटो म्हूण उगडास दवर. भुरग्यांक शिक्षण दितना आनी तांकां गुणवण करतना तांचे सगळे बरे शेगूण केंचोवंक आनी तुजो घोराबो शुभ वर्तमानाच्या तत्वांनी ग्रेस करूंक
ओदीक बोर घेवन वावूर. तेन्ना म्हजे आवय भाशेन तुजो घोराबो बागिवोन कोणाचें मंदीर देव आपुण्याचें पायणें करूंक तूं पावतली. जेजू, तुजे मोगाल आवय भाशेन हांव जावंक सोदतां. म्हज्या घरकारां आनी भुरग्यां सोवे म्हजे कायदे फिकिरीन आनी जबाबदारेन हांव पाळटली आनी म्हजो घोराबो तुज्या पवित घोराब्या सारको करूंक म्हजो हुस्को करून जियेतली. सगळ्यान देवाचे खुशेक पयलो जागो दिवंक आनी घोराब्याच्या सगळ्या वांगड्यांक तेच दिशेन वाट दाखोवंक मारयेचे मोजतीन तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. काकलूत आमची कोर सुमिया. काकूत आमची कोर. Polemoso Deus orvonda, mota calva porvota, mojicati tobol vollo, aventata kilailo. Jesus, au kakot magta, dito loy, una pakita, sor moja pakang katarta, ai chanti sogli santa. पांचवें स्थान सिरेंचो सिमाव जेजू खुर्सार व्हरूंक आदार दिता. पोनिपात आमी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त, त्या तुझ्या कित्याक तुज्या पवित्र पवित्र कुसा वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. तुजे सोवे म्हज्या बापान जायती उर्बा आनी जिविताची बोरती रचून हाडल्या. म्हज्या त्या जोड आनी शिरापलोल्या कुर्साक खान मारूंक सगळेच विटयल्यात. म्हजे शीस पोरयान कुस्साचे भिरांतीन पयस पडून गेल्यात. तेन्ना कोण एकल्या वाटसुऱ्या सिमांव सिरेनकारान फुडें सरून म्हजो कुरीस आपणाचेर घेतलो आनी म्हजे तोकलोले कुडीक तडोसो बोव विसो मेळ्ळो. कसो म्हूण म्हज्यान ताचो उपकार विसरूंक जायत? म्हजी वळख पाडोक नासतना लेगून म्हज्या ओस्कोतायेक ताणें आपलें बोड दिलें. तुजे सोवे देवान घाल्ली शोक्ती तुजेच पासत वापरी नाकाय. तुज्या सुरोपायेची आनी शोक्तेची बोडाय करूंक चिंती नाका. तुजें बोड आनी गूण दुसऱ्यांक खाला घालूंक वो वायट करूंक वापरूं नाका. बेकारपणान भोंवून आनी वायट वेसाण्यांक बोली पडून दुसऱ्यांक कुरीस जायनाका, पूण जाता तितलो दुसऱ्यांचेर आसलेलो कुस्साचो बावर हळू करूंक तुजो मोलादीक आदार दी. जेजू, म्हजी चाल जायते पावटी जाल्या. म्हाका दुसऱ्यांचें कित्याक पडलां? हांव बरो आसल्यार पुरो, वो म्हजेंच वजें म्हाका नाका जालां. दुसऱ्याचें आनी कोण वतलो? सिमांव सिरेनकारा सारकें म्हाका मन आनी कालीज दी. म्हजेंच चिंतपाचें कुशीन दवरून दुसऱ्याचें दूख समजूंक तें लोव करूंक म्हजो गरजेचो तांकां आदार दिवंक. देवान दिल्ल्या गुणांनी म्हजीच वडवीक वो बोडाय करूंक न्हय, पूण बापाक ओनोद आनी मान दिवंक आनी दुसऱ्याक बरेंपण हाडूंक ते सेवेक घालूंक हुर्बेन म्हजेंच समर्पण हांव तुका कोत्तां. काकूत आमची कोर सुमिया. काकूत आमची कोर.
Kitlo boro Jesu mozo Goloso por calzaso Kitlo mora tu Jezuklo Cosa tu Jeru prasno Kakut mata ditoloi un patieta surmocha pat kankantarta ai chanti sogli santa सोवे स्थान वेरोनिका जेजूचे मुकामोल पुस्तक पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त कित्याक तुझ्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. शिक्षक सुम्या देवाक जाय तसली कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. जेन्ना सगलो संवसार वय म्हणटा तेन्ना एकट्यान ना म्हणपाक सोंपें न्हय. म्हजे सोर भोंवती आसलोले शिपाय आनी लोक म्हाका एक किरमीदोराच्या रुपान पळयताले. पूण एकटीच वस्तोरी काळजीदारपणाचें आंगोस्त्र न्हेसून म्हजें विद्रूप आनी भिरांकूळ दिसतलें मुखामोळ आपणेच तयार केल्ल्या रुमाळान मोगान आनी आपुरबायेन पुसता. तिच्या दोयाळ आनी मनशाळ कोरण्याचें म्हाका कौतूक दिसलें आनी म्हजोच रूपकार तिच्या रुमाळाचेर शापून हाडून तिच्या दोयाळायेची आनी मनशाळायेची हांवें तोखणाय केली. तुजें कार्य भोव व्हड कारण तोरणी मोना काळजां आकारून तूं समाजाक फुडारी आनी देशाक नागरीक तयार करताय. तुज्या विद्यार्थ्यांची आकारणी करतना न्हयच तांची मोनां आकारूंक पूण अदीक करून तांची काळजां आकारूंक तोकोस घेवन वावूर. शिक्षकांतल्यान तांकां अदीक मनशाळ ओस्कोतां सोवे भावीक समाजा विशीं जागृत आनी देशा सोवे अप्रूप करूंक तुजो खेरीत हुस्को सांबाळ. तशेंच भेदभाव मानिनासतना दुसऱ्या सांगाता मोयमोगान आनी एकचारान जेवपाची आनी वावुरपाची चाल तांचे सोबे रचून हाड. जेजून म्हजें कार्य पालतना अभ्यासक्रमान थारायलां तितलेच विद्यार्थ्यांक शिकोवन दादोशी जावंक म्हाका निर्मू नाका. पूण म्हज्या उतरांनी तशेंच जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्या सोवें अदीक करून दुबल्यान ओस्कोतान आनी समाजांचे पयलोल्या सोवें मनशाल आनी दोयाल स्वभावाची करूंक म्हजें जिवीत आनी चाल तुजो जिवोर उपकार कर. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. Solo pois gela ata kori lagi sorta at kawato zaityo sola ata kori porto सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोडणीर पडटा. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त
त्या तुझ्या कित्याक तुझ्या पवित्र पवित्र कुसा कुसा वरवीं वरवीं सोडयलोय म्हूण म्हूण सगलो सगलो संवसार. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. पिडेस्त आनी जाणटी हो विचार करता. जितले पावटी कुर्साच्या बाराखाल हांव जमनीर पडटां तितले पावटी म्हजी दोंपरां धाडोतात आनी म्हजे कुडीची शक्ती अदीक बिगडत वेता. म्हज्या कुर्सा सयत हांव नव्यान पडलो, पूण तुजो उगडास करून हांव परत उठलो आनी फुडली वाट धरली. बापान ताका सोडोवची वाट दुसरी आनीक निर्मूंक ना. ह्याच कोश्टांनी हांव बापाक मोहिमा आनी तुका सुटका हाडटलो आसलो. देखून तुका सोडोवच्याक बापान येवजिल्ल्या कुर्सा भायर आनीक दुसरी वाट ना. तुजे पिडे वेळार तूं निराशी जायनाकाय. आपले सोडवणेचें काम फुडें व्हरूंक तूं बापान विचून काडलेलें हातयार म्हूण उगडास दवर. जेन्ना तुका दूख पिडा सोंसची पडटा तेन्ना तांकां भावार्थान आनी बऱ्या मनान फुडो कर. तुजे कोश्ट म्हज्या कोश्टांक एकठांय आनी संवसाराचे सोडवणे खातीर ते बापाक भेटोय. अशें तूं तुका आनी दुसऱ्यांक सोडवणेचें कारण जातलोय. आनी ह्या थोड्याच काळाच्या कोंती दुखींक कसली सोर करूंक जायना तसले सोंसणीक उत्तम मोहिमेचो तूं भागीदार जातलोय. जेजू, आमचे बोलिको आनी पिडा तुजेर घेवन कुर्सांतल्यान त्यो बदल्यो आनी आमच्या पिडा दुखींनी रेवडलेल्या जिविताक नवो आकार आनी ओर दिलोय. आमच्या पिडा दुखीच्या बारा काळ चेपताव आनी पडटाव तेन्ना तुजेरूच नदर घालून बोरवाशान फुडें तांच मारूंक आमकां बोल दी. तुजे पोरी आमच्या पिडा दुखींनी बापाची कुशी मांडूंक आनी तांकां भावार्थान फुडो करूंक तुवें तयार दवरलेले सासणाचे उत्तम मोहिमेन त्यो बदलत्यो ह्या बोरवाशान आमची नवसरणी जोडूंक त्यो उपकारत्यो जावंक आमचें जिवीत तुका उबारताव. एकेकेरीत भाशेन वखद नासलेल्या पिडा सोंसतल्या भावा भयणांक तुजो आलाशिरो मागताव आनी तांणी आपल्या पिडाचेर जोयत व्हरून तुज्या बरोबर सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक तांकां केरीतपणी विचून काडल्यांत म्हूण तांकां संतोश आनी शांती भोगीसो कर म्हूण विनयताव. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. जायती वर्सां पातकान भोवला, आतां तरी वळखून येता. बाबयणाचेर पातो केला, आतां तरी माफी मागता. आठवें स्थान जेजू जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. प्रोसार माध्यमांत वावुरपी असो विचार करतात. पोन्निपात आमी करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्त. कित्याच्या पवित्र कुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. प्रसार माध्यमांत वावुरपी अशी विचार करतात. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. म्हज्या बापाच्या कामान सोबार वस्तोऱ्यांनी म्हाका म्हत्वाचो आदार दिलो. जुदेवांच्या समाजान वस्तोऱ्यांक मोल नासलें. तांचे ओग राखूंक आनी तांची प्रतीक्षा
प्रतिश्ठा सांबाळूंक हांव बारी वावुरलो. म्हजें बरेंपण घेतल्या कांय वस्तुऱ्यो म्हज्या कालवाराचे वाटेर म्हाका भेटल्यो आनी म्हजे पासत रुदोन करूंक लागल्यो. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें, जेरुजाल्याच्या दुवानो म्हजे खातीर रडूं नाकात, बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तुज्या आपोणे भोव मोलादीक, तुजो वावर चड आव्हानीक, तूं वापरताय त्या माध्यमांतल्यान जायती बरी शिकोण विस्तारूं येता. तुज्या वावरांतल्यान आत्मीक, समाजीक आनी नैतीक तत्वां शिंपणावंक जाता. तुजे समाज सेवेचें काम वस्तुऱ्यांचो मान आनी व्हडतेपण उंच दवरूंक आपयता. पूण आधुनीक यंत्रां वस्तुरेची कूड विकपा घेवपा सारकी वोस करून दाखयता. वस्तुऱ्याचे विंगडे कुडीचें प्रदर्शन करून चड आनी वेगान दुडू एकठावपाची पद्दत भितर सरल्या आनी नैतीक मुल्यां व्हांवून गेल्यान. जशें परी म्हज्याय काळार तशेंच आतांय वस्तुऱ्यो जायते सोंसता. तिचें दूख पयसावूंक आनी तिका फावो त्या मानाचें चित्र समाजा मुखार दाखोवन म्हज्या खरें स्वताचो दूत जावंक तूं तयार आसाय? जेजू, म्हज्या वावरांतल्यान तुजेंच सोत पुरगटूंक हांव वावुरतलों आनी जे वायट नदरेन आनी उण्या मोलान वस्तुरेक समाज लेखता तें चित्र बदलूंक प्रसार माध्यमांतल्यान तुजो दूत हांव जातलों. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. Land vår pato kaven kela Logos mora ata makta Atan moshim bitorikla Atka dokon नोवें स्थान जेजू तिसरे फावटी दोरनीर पडटा. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. ताच्या पवित्र कुस्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. भुरगे अशें विचार कोत्ता, सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. म्हज्या भुरग्यापणार हांव खाला पडटालों तेन्ना म्हजी माय पाय म्हाका उठोवन आपल्या मोगाच्या उतरांनी आनी मोयपाशी कोरण्यांनी म्हजें दूख ती पयसायताली आनी फुडलीं देंपां मारूंक म्हाका मार्गदर्शन आनी उर्बा दिताली. आतां ह्या म्हज्या कोश्टांच्या आनी दुखीच्या मार्गार हांवें म्हाकाच उठोवंक जाय. म्हजे सोमे आनीक बोळ उरूंक ना. म्हजे शिपाय बरे जाणो आसलेत. हांव तिसरे पावट दोन्नीर इतल्या नेटान शेंवटलो की थोड्यांनी हांव मेलो म्हूण धरलें. पूण हांवें सोंपाडूंक जाय आसलें तें काम शार्ती पावूंक म्हज्या शेवटाच्या जाग्यार पावूंक हांव नव्यान उठलो. तूं तुज्या गोरेब्यान जल्मलोय तेन्ना तुजी आवय बापूय आनी गोच्चीं कितलीं खुशाल जालीं नात. उपरांत तुका पवित्र स्नान दिवंक देव मंदिरांत हाडटोच आख्खी पवित्र सभा संतोसली आनी तुका माई मोगाचो येवकार दिवन आपल्या समुदायीन भितर काडलें. तुज्या गोच्च्यांनी आनी तुजे विशीं बाळगिल्लीं पवित्र सभेचीं सपनां विस्कटूंक दिवं नाका. लोकलोकीत नोखेत्रां परी तुजें जिवीत क्रिस्ती शेगुणांनी पडसळून दी. बरी रीत रोविशेन वाडून आनी खऱ्या भावार्थाची चाल आपणावून
सोमेस्ताची काळजां कुशाल आनी दादोशी करूंक तोजवीत कोर. जें कितें मात्मीक, प्रमाणीक, निर्मोळ, अपुरबायेचें किर्तिमोन, गुणेस्त आनी श्रेश्ठ तें तुज्या मनान घडोय आनी जिविताच्या सगळ्या केत्रांनी सोपुर्नाय जोडूंक वावूर. अशें करतना तूं खाला पडटाय, चुकताय, ताळल्यांक सांपडटाय, नापास जाताय, वडिलांची अपेक्षा पुरी करूंक पावनाय तेन्ना निराशी जायनाकाय. म्हजो आदार सोद आनी नव्यान उठून फुडली वाट दवरूंक हांव म्हजो सांगात तुका जेरूल दितलो. जेजू, कितलो म्हूण तूं मोग कोत्ताय म्हज्या चुकींच्या वेळार लेगून तूं तुजो मोग म्हजे सोवे उणो करिनाय. म्हजें जिवीत तुज्या शेगुणाचो पोरजोल फाकयतले कोर आनी म्हजे जिणेंतलो उजवाड बिगबिगता तेन्ना तुजेच मोगाचे वेंगेंत उडी मारूंक आनी तुजे कुर्पेच्या बानरांनी भरून फुडली वाट दवरूंक तुज्या प्रकाशान म्हजी जीण पोर. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. Aicia cora portunieta aning solum tebe sona aizu dushi kaklutakta aning pato दावे स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पोत कुसावरी सोडलो म्हूण सगलो संवसार. राजकारबारी असो विचार कोत्ता. सुम्या देवाक जाय तसली कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो ताळो आयकुया. हांव सोगटां सर्वांचो राजा, पिलाता उजीर हें म्हज्या रायपण कसलें तें हांवें सांगून दिल्लें. म्हजें रायपण ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजें रायपण सासणाच्या सासणांक तोखता तसलें. देखून आतां म्हजी कूड नेटयतलोय, आंगोस्र शिपायांनी बोडान काडून घेतलें आनी सोबे माजार म्हाका विंगडो केलो तेन्ना हांव संवसाराचे दोंदरे मुखार दुर्बळ जालो जायत, पूण बापाच्या दोळ्यांनी हांव ओदीक ग्रेस्त जालो. म्हज्या रायपणान तुवें वांटेली, देखून तुजें फुडारीपण चलयतना ह्या म्हज्या रायपणाची ध्याय सांबाळ आनी म्हज्या राजाची मुलयां तुजो कारबार चलयतना शिंपडाय. तुका मेळ्ळा तो अधिकार म्हज्या बापाक कडसूनूच तो आयला. तुज्या कारबाराचो हिशोब तुवें बापाकूच दिवचो पडटलो. देखून खरें जाणवायेन आनी देवाच्या अधिकारा काल तुजे जुटयेची जबाबदारी पाळ. तुजी व्हडविकाय दुडवांनी पोदवेन नामणेन न्हय, पूण ल्हानवीक सेवेंत दाखय. दुर्बळांचो उखल करूंक, जुलूमसायेचें झूं मोडूंक, सगल्या लोकांक एक सारकेपणान सेवा दिवंक आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांचे ओग राखूंक बापान तुका नेमलोलो बापाचो विस्वास निर्फळ जावंक दिवं नाका. अशें निवळ अंतस्करणान आनी जाप सालदारकायेन तुज्या अधिकारा सोबे आसलोली जबाबदारी पाडून तुज्या हाताखाल आसलोले पोरचेचे सोर तोरेचे विंगडेपण पयसाय आनी राजकारणाची बांडावळ पवित्र सांबाळ. जेजू, म्हजो स्वार्थ कुशीन दवरून म्हजेर विस्वासतले पोरजेची मोगान, ल्हानविकायेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक हांव हाजीर आसा. म्हजो कारबार चलयतना
नितोलकाय सांबाळून पोरजेची सेवा करूंक आनी तुज्या रायपणाचो हांव वाटेली म्हूण म्हज्या कारबारान दाखोल करूंक तुज्या आशिर्वादान म्हाका बोर. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Jezu moja tășina patieta Boxung moși isogli patka Duca gota इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार किळायतात. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगलो संवसार. गवळीक सोबेचो वांगडी असो विचार कोत्ता. सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. शिपायांनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांचेर तुतयांचे फार सोडल्यात तेन्ना म्हजी कूड सगळी सोड फोडूंक लागली. निश्चुरायेन आनी मातूय दोया नासतना म्हाका कुस्सार पाटलावून तांणी ते किडे म्हज्या हात पांयांनी रोमयल्यात तेन्ना तूं म्हज्या काळजा मनान आसलोय आनी तुज्या मोगा पासत एक जाप काडी नासतना हांवें सगळे उपद्रे आनी वळवळे सोंसल्यात. आतां तूं म्हज्या वेंचून काडलोले हातयार ह्या फुडें तुवें म्हजें मिसांव चालू दवरूंक जाय. तुजे फिरगोजेन आनी समुदायेन आसलेल्या भावां भयणांची सेवा चाकरी करूंक तुवें ल्हान जावपाक निर्मेळ गरज. तुज्या हातान दिल्ली जुट्टी व्हडपणान ओबिजास करून जेवपाची न्हय पूण म्हजे पोरी ल्हान जावन दुसऱ्यांचे पांय धुवन ल्हानवीक सेवेचो नमुनो जावपाची. हें करूंक तुज्या गवळ्या काल आनी दुसऱ्यां बरोबर सहभागिलीपणान आनी जबाबदारेन वावरूंक तुज्या स्वार्थाक गोरवाक आनी मिजाशेक म्हज्या कुर्साक किडाय आनी सगल्यांक बागा घेवन तुजी फिरगोज आनी समुदाय एकचाराचें घोर आनी शाळा करपाचो आवेस फुडें दवर. तुजी जबाबदारी पाळटना तुवें जायत्याच ओगडावूंक पडटलें जायतो सॅक्रिफीस करूंक पडटलो पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस सुबाम जिवीत जोडटलो. जेजू म्हजे फिरगोचेन आनी समुदायान तुजे मिसांव फुडें व्हरूंक एके खेरीत भाशेन म्हज्या हातान तुवें जबाबदारी घाल्याय. ती हांव सगळे खालतीकायेन मानून घेतां. हांव म्हज्याच बोलाचेर न्हय पूण तुज्याच आदाराचेर पातयेवन तुजो वावर चालू दवरूंक आनी म्हज्या गवल्या आनी भावा भयणां बरोबर वावरूंक तुजें राज बांदून हाडूंक फुडें सरतां. जशे परी तुवें म्हज्या पासत खुर्साचें वळवळे सोंसलें तेच परी तुजेच पासत जिवंक आनी आमची जीण करचूंक हांव म्हाकाच आनी जें सगलें म्हजे लागीं आसा तें तुकाच भेटयतां. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Papiatore nirvagya tu
Sasnacha sasnak papia em konan maushi. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मरता. पोन्निपात आमी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, या तुझ्या कित्याक तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. संसार वयस असो विचार करता, सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें. आतां आमी जेजूचो ताळो आयकुया. खुसाचेर उमकोळटना आमी मोच्यो निमाण्यो घडयो तुजे पासत भेटयल्यात. तुका जिवीत दिवच्याक हांवें म्हज्या जिविताचें बलिदान खुसाचेर केलें. तुका जिविताचो सांबाळणार जावंक हांवें मरणाच्या दुताक हारयलो आनी जिविताचो दोनी आनी राखणदार हांवूच म्हूण हांवें दाखोळ केलें. संवसारान बापाचें काम करतना पिडेवंतांची सेवा करून बोलिकेन आसलेल्यांचे गाय पेकोवन मोरणांक सांपडलेल्यांक जिवीत दिवन जिविताचे संस्कृतायेचो संदेश उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी हांवें परगट केलो. आतां तुका जिवीत दिवच्याक आनी तुका जिविताचो निरोपी कोचच्याक हांव म्हाकाच बापाक समर्पितां. तुज्या आपोण्यांक सोबता तसलें तुजें जिवीत जावं दी. म्हज्या जिविताचो संदेशकार जावंक आनी जिविताची संस्कृताय विस्तारूंक तुका हांवें विचून काडला. जिवीत सांबाळप आनी जिविताचें व्हडटेपण दाखोवप तुज्या आपोण्याचो चुकोन आसलेलो भाग म्हूण जाणो जावन ह्या तुज्या कर्तव्याक पाडो दिवंक चुकोनाका. सगल्या वायटांचे मूळ दुडवांची आशा, ह्या आशे मेकळो रावून भावां भयणींची ओदीक करून गरजेवंतांची उदार मनान आनी कुशाल काळजान सेवा कर. तेन्ना तुका जिविताचो मुकूट मेळटलो. जेजू, म्हाका शुभ जिवीत दिवंक तुवें तुज्या जिविताचो आप त्याग केलोय. ह्या तुज्या संपूर्ण मोगाचो गूट म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून म्हजें आपोणें जियेतना तुज्याच मोगाची आनी जिविताची संस्कृताय म्हज्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक तुजो होरबेवन आनी काळजीदार संदेशकार आनी मिशनार जावंक हांव तयार आसां. पिडेवंतांची आनी तरेतरेच्या दुखींनी तळमळटल्यांची निस्वार्थीपणान आनी खुशालकायेन सेवा चाकरी करूंक म्हजेंच आपदान हांव तुका करतां. आनी हें म्हजें किरकोळ दान तूं स्विकारतलोय म्हूण विस्वासान तुका दिनवास आनी आर्गां ओंपतां. काकूत आमची कोर सुम्या, काकूत आमची कोर. Ton ani kreskai papia hangas dovoshi. Tu chokonyo kyon papia zotte krebeshi. Tu chokonyo kyon papia zotte krebeshi. तेरावें स्थान जेजूक खुर्सा वेलो देंवयतात आनी ताच्या मांयच्या गोपान घालतात.
पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता ज्या तुझ्या कित्याक तुझ्या पवित्र कुसा वरवीं सोडलोय म्हणून सगळो संवसार याज्ञीक असो विचार कोत्ता सुम्या देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें आतां आमी जेजूचो तालो आयकुया. जिवितांत तशेंच आतां मरणांत म्हजी मोगाची माय म्हाका चोड लागीं आसली. जी कोण तिणें आपल्या आंकवार कुसव्यान सांबोवलोली, जी कोण तिणें न्हाणयलोली पुसलोली, जी कोण तिणें देव मंदिरांत देवाक समर्पिल्ली, जी कोण तिणें पवित्रतायेन वाडयल्ली आनी देवाच्या वावराक भेटयलोली, तीच कूड आपल्या हातांनी घेवन देवाची तुस्त ती गायता. कारण हे मनशां सैम घेतलोले कुडींत हांवें मनशाची सोडवण केली आनी देवा बापाक मोहिमा हाडली. तुजें जिवीत तुजें मुणयारपण तुजी कूड म्हाका आनी म्हजे मांयक खूब व्हडटी आनी मोलादीक. म्हजो सोडवणेचो वावर चालू दवरूंक आनी म्हज्या शेडयांची जतन घेवंक हांवें तुका म्हज्या याज्ञीकपणांत आनी गौडीक कार्यांत भागेली जावंक वेंचून काडला आनी संस्कारला. हो म्हजो वावर पवित्रतायेन फुडें व्हरतलो तर म्हज्या मोगान आनी एकवटान तुवें रावूंक जाय. म्हज्या शेडयांची तूं जतन घेतलो तर तांचो मोग आनी हुस्को तुवें दवरूंक जाय. म्हजी सोडवण सगल्या मनशांक पावती करतलो तर तुवें संवसाराचे ताळणेचेर झूज मांडूंक जाय आनी म्हजे भाशेन तुजें जिवीत एक थांबून आसलोलें मरण करूंक जाय. ह्या तुज्या जिवितान आनी मरणान तुका सांगात दितली आनी तुजी शेरातीन आसतली ती म्हजी आनी तुजी माय बागेवंत आंकवार मारिया. तिचो आलाशिरो सदांच माग आनी तिच्या आसऱ्या काल सदांच चल. कारण तुका मजत करूंक ती जावन आसा तुजी माय आनी आस्कारीन. जेजू तुज्या याज्ञीकपणांत तुवें म्हाका वांटो दिलाय देखून तुका आर्गां दितां. तुज्या एकवटांत आनी तुज्या मोनयारी सेवेंत म्हाका सदांच विस्वासी सांबाळ आनी म्हजे अचोकतायेक तुजो घोटायेचो हात लाबय. तुजे भाशेन तुज्या शेळयांक बरो गवली जावंक तुज्या शेळयांनी म्हजे सवें तुजो रुपकार पळोवचो कर. म्हज्या याज्ञिकी जिवितांत आनी वावरांत म्हाका मजत दितली तुजी माय याज्ञिकाची माय आनी आस्कारीन कशी म्हाका दिल्याय देखून हांव तुजे आभार मानतां. तिची मजत सदांकाळ सोदूंक आनी तिच्या आसऱ्या खाल जियोंक हांव म्हजीच तिका समर्पण करतां. काकूत आमची कोर सुम्या काकूत आमची कोर. तुझी पवित्र सूर्या मोरी फांका तोरी हांवें तुका अपमान केलो तेव्हा Bokos makasaiba Tushi utom tana Molba poros unsli Tori aventuka Okman kelo deva Bogos maka
14वें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. पोन्निपात आमी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या कित्याक पवित्र तुझ्या कुसा पवित्र कुर्सा वरवीं वरवीं सोडयलो सोडयलो म्हणून म्हणून सगलो सगलो संवसार. लौकीक भावार्थी असो विचार करता. सुम्या देवाक जाय तसली कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां आमी जेजूचो ताळो आयकुया. म्हज्या मोरना उपरांत जुदेवाचे निकीपिणेचे रिती पोरमोणे म्हजे कुडीक पोरमोळ लावन ती ओल्यांनी गुटलायली आनी एके रिती समाधीन निकी पिली. पूण हांवें सांगलोलें पोरमोणे तिसऱ्या दिसा हांव मोहिमेन पुनर्जिवन जालो आनी संवसाराचेर बेडो घालून आसलोलो वायटाचो आनी मोरनाचो सासणांक हांवें भस्म केलो. मोरनाची शीम उतरून सासणाच्या जिवितान हांव भितर सरलो आनी अशें तुका बासायलोलें जिवीत हांवें जोडून घेतलें. म्हणटच फुडाराचेरूच नदर लावून रावूं नाका, पूण मोरना उपरांत हांवें तयार दवरलेल्या सासणाच्या जिविताचेर नदर लावून ह्या संवसारान म्हजो वावर चालू दवर. पवित्र सभेचो मेलोलो हो शेडेमोळो सांदो न्हय, पूण जिवाड सांदो कसो तुजे गूण आनी व्हरगूण पवित्र सभेचे सेवेक भेटय. पवित्र स्नाना दिसा तूं म्हाका नेसलाय, तर हांव म्हजी शिकोण आनी वावर तुज्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी चालीन दिसून येवं दी. देवाचें राज बांदचें काम तुज्या आपोण्याचो केरीत वांटो देखून जिविताच्या सगळ्या वेगवेगळ्या वाटांनी देवाच्या राज्याचो विस्तार जावंक गंभीरतायेन तोकोस घे. तुज्या गोवळ्याच्या फुडारीपणा खाल आनी भाव भयणीच्या एकचारान तुजे फिरगोजेन मांडून हाडलोली गवळीक येवजण फुडें व्हरूंक तुजो पुरो तेंको आनी फाटबळ दी. म्हज्या पुनर्जिवणपणाचो गोवाय कसो वायटाचेर तिरासोणान झूज कर आनी नव्या जिविताचो पोरजोळ शिंपडावन समाज नवो करपाचो आवेस चालू दवर. पवित्र सभेंत तुजो हांव पाटलावदार आनी शीस म्हज्या आपोवण्याची वडविकाय करून तुजो हुर्बे वरीत आनी जिवाळ पाटलावदार हांव जावंक निर्मी. पवित्र सभेंत तशेंच समाजांत तुज्या राज्याचो वावर चालू दवरूंक म्हज्या गुणाचो आनी वरगुणाचो वापर करूंक म्हाका सुडसुडीत कर. तुजी दिशा आपणावन पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी वावरांत मिसळ जावन तुजी गुदरट कूड मजबूत करूंक म्हाका आदार दी. काळोखी समाजाक बोरवासाचें उजवाडीत रूप दिवंक समाजाची वायटांचेर झूज मारूंक तुजें बोल म्हाका दी. आनी जशें तुवें मोगानूच संवसार बापाक जिखून घेतलोय तशेंच हांवूय तुज्याच मोगाचो गवाय जावन आनी मोगाच्या कार्याक वावरून संवसार बापाक जिखून घेवंक तुज्या कृपेच्या देण्यांनी म्हाका भर. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. तशी अमीत पत्नी मोडाला सारखी तोरी हांवें तुका ओकमान केलो देवा बोकोस म्हाका सायपा.
ओ मोगाच्या बाबा तुझ्या शिवतेक नासलेल्या मोगा तुझ्या मुखार खुर्साची वाट तांची खुर्साचे मरण होवचे आनी फाटली तुझ्या विना तुझ्या मोगाक परत जिखून घेवचे म्हूण तुजी खुशी जाली जेजून तुजे खुशेक पाळो दिवन आनी गोश खुर्साचे मरण सोसून आमकां फाटल्या तुझ्या मोगाचे बेगीन परत काडली त्या तुझ्या सोपूर मोगाच्या दाना पासत आमी तुका दिवपास जेजूच्या गोश्टांचो आनी तातूंत आटकलेल्या तुझ्या मोगाचो गूढ नियाळपणा आमच्या किरकोळ फाटली आनी दोरवीर जिणेचे आमची नदर वाडून तुझ्या मोगाक सोबता कसले आमचे जिवीत करून आमी निर्णय घेतलो आमचो निर्णय सांबाळून तुजो आशिर्वाद आमकां दी आनी तुज्या पुता जेजूच्या कोश्टांचो फळ आमच्या नव्या जिवितांतल्यान दाखोवन करून आमचें जिवीत तुज्या देवीक वाटारांनी सुपर तुज्या पुता जेजूच्या नांवान सेवाच्या इतिहासा पासून आमी विनोदिना एक आमच्या बापानी कमाई आमच्या बापा सुखीच्या तुझे नाव कधीच तुझे राज